स्किल इंडिया सेंटर, नॅशनल हायड्रोजन मिशन, नैसर्गिक शेती खातीर 2 सेंटरां, युनिटी मॉल, एकलव्य मॉडेल स्कूल सारकिल्ले प्रकल्प केंद्राच्या सहकार्यान ह्या वर्सा उभारतले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयल्यात. डेस्क ब्युरो रिपोर्ट. पुराय बजेटाचे आमी गोय सरकारच्या वतीन गोयच्या जनतेच्या वतीन खूब खूब स्वागत करता आणि पयलेच फावटी जे अमृत कालांतले पयले बजेट जे देशाचे इंडिया एट रेट 75 देशाक बेज घटमूट करपा खातीर फुडल्या 25 वर्सांची देशाची आर्थीक नीती ठरोवपी अशा पद्धतीचे हे बजेट आसा. मागासवर्गीय मध्यमवर्गीय अशा समाजाच्या विविध घटकांचो समावेश करपी अशें हे बजेट आसा. आमी जशें म्हणटा की अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर वचपी हे बजेट आसा. त्या खातीर गोंयांतल्या अंत्योदय तत्वाचेर गांवांनी आनी सर्वांगीण विकास करपी हे बजेट आसतलें. आमी जशें म्हणटा की केंद्र सरकाराचा महिला सन्मान विकास पत्र हाडपी आनी आर्थीक महिलां खातीर 2 लाख रुपयाच्या वसूल दिवपी 7.5% व्याज दरान पडपी मेळपी हातूंतल्यान स्पेशल ह्या बजेटाच्यो हायलायट्स आसात. ह्या बजेटांतल्यान आमच्या स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेक आनीक बळ मेळटलें हाची आमकां खात्री आसा. 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रॉडक्ट आनी GI टॅगिंग करप हाजेर खातीर विशेष करून आमी म्हणटा की युनिटी मॉल हे स्थापन करपाचे जो कन्सेप्ट केंद्र सरकारान मांडला तितून निश्चित रित्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रॉडक्ट आनी बाकीचे लोकल प्रॉडक्टा खातीर खूब भर दिवपी हातूंतल्यान एक मोठो समावेशक जातलो. मंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या सकयल 6000 कोटीची आर्थीक तरतूद ह्या बजेटात केल्ली आसा. मिस्टी ह्या योजनेच्या अंतर्गत मनरेगा आनी कंपा फंड हाच्या खातीर म्हणजे खारफुटी, मँग्रोव्स तशें अमृत धरोवर हाच्या खातीर ह्या बजेटाक विशेष हायलायट केला. हाजोय फायदो गोंय सरकार खूब मोठ्या प्रमाणात आमी घेवपाक शकतले. PMPBTG विकास मिशन ह्या अंतर्गत मोदीजींच्या नेतृत्वातल्या सकयल जवळपास 15,000 कोटीची साधन सुविधा निर्माण करपा खातीर आर्थीक तरतूद ह्या बजेटांतल्यान केल्ली आसा. दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय ह्या सगळ्या एका 20 लाख कोटीची तरतूद केल्या. दर फावटी आमी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी हाच्या खातीर मोठ्या प्रमाणात तरतूद जी आसा गोंय सरकाराक सातत्यात जायत आसा. ताजोय फायदो आमकां जातलो.